प्रत्येक देवाच्या उतरान आमकां खूब देव सांगता, पूण आमी पूर्णपणे हाजीर ना म्हणटोच आमी थोडेंच घेता वो आमी उत्तोळ जियेता. वयल्या वयर चडशीं जाणां आमी चिंतनांनीच आसा. आमची चिंतना हेणें तेणें घुंवतात आनी तातूंत आमी वाऱ्यान उबोन आसा. हो आमची भावना. आमी भिरांतीन आसा. चडशीं जाणां आमी रागीट आसता. बाकीची भिरांतीन जियेता. दुसरी गोंदळांत पडलेली आसा. असली भावना आमकां कंट्रोल करता. म्हणटच आमी हातूंतच आसता. हाका लागून देवान आमकां कितें सांगलां तें आमच्यान आयकूंक जायना, कित्याक आमी ताका हाजीर ना. आमी हे भितर चलता ताका हाजीर आसा. आमकां जाय थंयसर रावपाक, पूण जायना, कित्याक ही चिंतना आनी ही भावना आमकां ओडून आपल्या ताब्यांत ताचे आमी गुलाम जाता. आनी खूब पाटी अशें जालें की ना, आमचे मदीं आनी एक पातक उत्पन्न जाता, आळसाय. हें आनी कितें कोत्तलें म्हणून आमकां समजना. आमी हे भाशेन चलता आनी आमकां गोठाय पर्यंत ना. हें पातक आमकां सगळो गोत अशक्त करता. म्हणजे आमचे मदीं शक्ती ना. आनी अशें जावंक लागलें की ना, आमी पयलीं कितें कोत्ता, देवाचेरूच शेण कोत्ता, घालता आनी देवा सरशिलींच पयलीं पयस वता. हें देंवचाराक जाय. हें देंवचाराक जाय. पूण देव आमचे सुशिलो काडूंक जायना. तो आमच्या काळजांनी रिगून आसा, मनांत, कुडींत आनी आत्म्यांत. आनी जेन्ना आमी अशें कोत्ता तेन्ना देवाकूय आमी आमचे बरोबर ओडून घेता. ताका लागून तो आमचें पातक अणभवता आपल्या जिवितांत. आमचें पातक. आनी आमकां हें समजना, कित्याक आमी नको आमी हिचर आहा पळय ती. पूण सगळो गोंदळ जाता मागीर. अशें जालें की ना, मागीर दुसरे आमचेर आक्रमण करतात, म्हणजे अटॅक करतात. पळयात कितें जालें पळय तें जेरुसल्याक. देवाचें शार तें. देवान ताका राखलेली, सांबाळली, पूण ताचें जिवीत जेन्ना हे भाशेन हे स्थितीन दिल जालें की ना, मागीर दुसरे येवन ताचेर अटॅक करतात. नबुकदनेझर तो येता, बाबिलोनाचो राजा. तो येता आनी पळयता ही कशी आसा पळय ती. तेच भाशेन देंवचार आमकां पळयता आमी कितें चतूर आहा की चतूर ना पळय ते. तो जाणो आमी हिचर डगमगता पळय ती. आनी मागीर तो आमकां अटॅक करता. आनी हे भाशेन अटॅक करता की तो आमचें सगळें काडून सुडयता. आयज आमी पळयलां ते भाशेन जालें म्हणून पयले वाचपाक. मागीर आमी म्हणटा, हय सायबा कितें म्हणून केलें, सायबा आमकां पोत्तून हाड. अशें जाता. आनी दुसऱ्या वाचपान आमी पळयलां ताचेर आतां कोड आयले की ना, आतां म्हाका कोण मदत करतलो, देवूच. आनी तो खालतीकायेन येता देवाशी, बोडायेन येना. दिमी घालता आनी म्हणटा, सायबा तुका तर म्हाका बरो करूंक जाय जाल्यार तूं कर. जेजू हात लायता, स्पर्श करता. त्या काळार कोडकारांक हात लावपाचें म्हणलें सारकें मनय आसलेली. तुंय तोच कोडकार जातलोय म्हणटाले. पूण जेजू सगल्यांचेर, सगल्यांचो दोनी तो ताका हात लायता, म्हणटा बरो जा. रोखडोच कोड येता ताचे. आनी ताका सांगता, आतां तूं बेश्टो तेणें तेणें भोंवना काय. तूं वच आनी यादनिकांक दाखय की तूं बरो जालाय म्हणून. आनी मोइसेसान फॉर्मायलां अशें जालें म्हणटच देवाक तुवें अर्गां दिवंक जाय, ती बेटवणी कर. खूब पाटी आमी म्हणटा देवाक, म्हाका काम मेळ्ळें की ना, पयलें पागार सायबा हांव तुका दितलो. तिचोच दिलां तर दितना. हे भाशेन जाता आमचे मदें. मागीर खूब वर्सांनी आमचें सगळें सारकें चलना ना म्हणटच तेन्ना मागीर उगडास येता. हांवें देवाक सांगलेलें तें करूंक ना. कितें तुका देवान शिक्षा दिल्या? ना, तुवेनूच शिक्षा तुजेर घेतलेली आसा. एक सांगता पूण दुसरेंच कोत्ता आमी.
ते भाशेन आमचे मदें घडटा. आमी देवाक आर्गां दिवंक जाय आनी हे भाशेन आपणाक वयलो स्थान दिवंक न्हय पूण बापाक हे भाशेन जेजू सदांच खालतीकायेन आपलेंय जिवीत जियेतालो. आपूण पयलो वयलो न्ही, बाप पयलो वयलो. आनी हे भाशेन आमी जेन्ना जेजूच्या एकवटान रावता ताच्या त्या बापायच्या एकवटान आमी जिवंक लागता. कित्याक जेजून आमकां कितें सांगलां, हांव जिवीत, आमी जिवीत अणभवता तें तो. आमची वाट आनी चाल कशी आसूंक जाय, जेजूची जावंक जाय. पूण कशी जातली ताचो पवित्र आत्मा आमकां दाखयतलो कितें सारकें न्हय पळय तें. हाका लागून आमची चिंतना भावना पयले स्वतेर आमी ताच्या ताब्यांत करूंक जाय. तो ती मागीर आमकां उजवाडावन कितें चलता तें दाखयतलो आनी हे भाशेन आमी फुडलीं पावलां मारतली. हांव पूण हाका फुरसत जाय न्हय, बेश्टेच वयरूच चलता आमी ना. ताका लागून जितली आमच्यान ओगेपणांत मातसो वेळ सारूंक जाता तेन्ना आमच्यान असलें सगलें देवाचें आयकून ताच्याच आदारान तें करूंक जाता. आयज इरेनियो म्हणटा न्हू, ताचें फेस्त मनयता. तो आदल्या काळांतलो 130 वर्सां ताचो जल्म जालो आनी 202 वर्सां ताचें मरण जालें. तो मार्तीर जालो. तो हिंचल्लो टर्की म्हणटा पळय आतां, तेन्ना मायनर म्हणटाले. टर्की म्हणटा पळय, स्मिर्ना म्हणटा पळय थिंचल्लो तो हांगसर गेलो, फ्रांसाक गेलो. गॉल म्हणटाले तेन्ना ताका. थंयसर गेल्या उपरांत ताचें परिवर्तन जालें. तो क्रिस्तांव जालो. क्रिस्तांव जाल्या उपरांत तो मागीर पाद्री जालो. पाद्री जाल्या उपरांत तो बिशप जालो. थंयसर 177 वर्सां थंयसर पळय बिशप आसलेलो मार्कूस ऑरियलिस म्हणून पादशाह आसलेलो. ताणें सगळ्या क्रिस्तांवांक काडूंक केल्लें. ताका ह्या सगळ्या क्रिस्तांवांक आनी ताका तो पळय बिशप आसलो ताका काडून उडयलो, मारले तांकां सगळ्यांक. म्हणून हो बिशप जाल्या उपरांत ताणें बरे भाशेन सगळें चलयलें. पूण तेन्ना एक वादळ आसलेलो. क्रिस्त कोण, जेजू कोण, ताच्यान कशे भाशेन आमचे पातक सैम करूंक जाता म्हणून असलो वादळ आसलो. ताका म्हणटात नॉस्टिसिजम. म्हणजे नॉस म्हणजे वयर गिन्यान म्हणून ते एक फिलॉसॉफी तत्वज्ञान आसलेलें तें धरून आसलेलें आनी ते तातूंतलेच सगळे चिंताले. म्हणून ते कितें म्हणटाली, आमची कूड ती पातकी कूड. पळयात सगळीं जाणां आमी कितें कोत्ता तें पातकानूच आसा. आमची चिंतना कसली वायट पोजडी कितें ना तें, आमच्यो कोन्यो त्योच. ताका लागून आमचें सैम सारकें न्हय. पूण देवान जेन्ना आमकां केली तेन्ना पळयलें की आमी खरींच बरीं म्हणून ताणें आमकां वायट करूंक ना, पोजडी करूंक ना, सारकी शुद्ध निर्मळ केल्ली आसा. हें कशें जालें तर पातकाक लागून. ताका लागून देवान आपल्या पुताक धाडलो ह्या आमच्या सैमान येवन हें पातक आमचें सुरशिलें काडून आमकां नितळ निर्मळ करूंक ताची सोबें. ताका लागून आमी ताच्या जिवितान बावतिजम घेता आनी हे भाशेन ताणें ही नवी रचना स्टार्ट केल्ली आसा. हें सगळें ताणें ताका दाखयलें आनी ताका मागीर मार्तीरपण मेळ्ळें. सेप्टिमस सेवेरिस म्हणून ह्या पातशायेन ताका सगळ्या जाणांक काडून उडयली आनी तो मार्तीर जालो. म्हणून म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आदल्या काळांत खूब आमच्या भावा भयणांनी देवान तांकां उपजयलें आनी तांकां पवित्र आत्मा दिवन ताणें शिकवण आमची एकदम शुद्ध निर्मळ दवरलेली आसा. आनी आयज पर्यंत आमकां पाप साहेब कितलें सांगता. ताणेनूच ताका 2022 वर्सा दोतोर म्हणून ही पदवी दिलेली आसा. तर आमी तांचे कडेन मागया आमचें जिवीत बरे भाशेन आमी जियोंक, वयल्या वयर न्हय पूण जेजूच्या सांगाता. आनी हाका लागून हांव तुमकां सदांच म्हणटा 5 मिनट न्हिदच्या आदी आनी 5 मिनट उठली म्हणटच जेजूच्या एकवटान रावात. आनी तुमी पळयतल्यात कितलें आमचें जिवीत सारकें शुद्ध निर्मळ जावन जशे भाशेन आमी जियोंक जाय ते भाशेन जियेतल्या. सगळीं जाणां आमच्या हाताचे उंटेन दवरया, मातसोगत प्रॅक्टीस करया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना पांयांची बोटां आसा ती सुद्दां तकली मेरेन आमी जेजून बरोवन येता. सगळें आमच्या सांद्यांनी
सगळ्या आमच्या मनांत आनी सगळ्या आमच्या आत्म्यांत तो आसा. ताची सगळें आमचे सुखली चिंतना भावना किरकोळ ती नाका जाल्ली सगळीं ताचेर दवरया. तो आमकां नितळ निर्मळ करून ताच्या पवित्रपणान आमकां दुसऱ्या सुस्कारान भरून काडटा. ह्या बरवाशान आमचें जिवीत ताच्या प्रिती मोगान अदीक आनी अदीक वाडोवन आमी ताका सगळेंच आमचें जिवीत समर्पीत रावया. आनी ह्या वेळार हे भेटवणी वरवीं आमकां परतून नितळ निर्मळ करूं म्हणून आमी ताचे केळे मागया. आमेन.